गडेकार भाटले पेडणे हांगा मंगळारा सांज वेळार एक अनवळखी दादल्या मनशाची कुशिल्ले अवस्थेंतली कूड सापडली। ही कूड गडेकार भाटले हांगासरले पडीक शेत जमीन आसा थंय दिसून आयली। पेडणे पुलिसांनी ह्या कुडीचो पंचनामो केलो तेन्ना कूड 2 दिसां पयलींची आशिल्ल्याचो मुळावो अदमास पुलिसांनी उक्तायलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर जीएमसीन धाडून दिल्या। नमस्कार। काल गडेकर भाटले पेडणे हांगासर एका अज्ञात व्यक्तीचो मृतदेह सापडला आणि खळबळ माजल्या। ह्या वाठारात एखादी व्यक्ती हरवल्याची तक्रार पोलीस स्टेशन लागी ना। त्या व्यक्तीची ती बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत पोलिसांक मेळ्ळ्या। थळावे लोक त्या वाठारात आपली पाळीव गुरां जनावरां सोदपाक गेल्ले तेन्ना तांकां ही बॉडी दिसल्या। बॉडीच्या हाताचेर वार जाल्ले जखमे आसा। तात्काळ पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या मार्गदर्शना खाली PSI विवेक हळदणकर हांणी घटनास्थळी धाव घेवन बॉडयेचो पंचनामो केला आणि बॉडी बांबोळे हॉस्पिटलात शवग्राहात पंचनामो करपा खातीर शवचिकित्सा करपा खातीर धाडला। ह्या वाठारान एखादी व्यक्ती खंय तरी गायब झाल्या की आनी खंयच्या वाठारान व्यक्ती हरवल्या अशी तक्रार आयज मेरेन पेडणे पोलिसां कडेन येवंक ना। ही बॉडी कोणाची आसवेत, ही व्यक्ती खंयच्यान आयल्या आसवेत, तो दादलो मनीस आहा आणि ताची बॉडी मेळ्ळ्यान आणि ताचो पंचनामो केल्या उपरांत पोलिसां समोर एक ना अनेक प्रश्न निर्माण जाला। ह्या बॉडयेचो शोध लावपा खातीर पोलिसाची एक टीम तयार केल्ली आसा। फाटल्या काही 6 म्हयन्यां पयलीं अशीच एक बॉडी न्हयबाग त्या वाठारान जे रेल्वे पूल आसा थंयसर तुकडे तुकडे करून बॉडी उडयल्ली। थोडो बॉडयेचो भाग एके वाटेन दुसरे वाटेन असे तुकडे करून उडयले, ताचोय आजून पोलिसांक पत्तो लागना आणि ही बॉडी आता दुसरी हयसर कशी आयल्या किंवा ती व्यक्ती कोण, जो मेरेन ती व्यक्ती कोण हाचो शोध लागना तो पर्यंत पोलिसां समोर ह्या मृतदेहाची वळख पटोवपा खातीर यत्न करचे पडटा आणि पोलीस यत्न तयार करीत आसा। पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या कडेन संपर्क साधलो तर पोलिसांची टीम कोण खंयच्या वाठारान एखादी व्यक्ती हरवल्या हाचो शोध घेत आसा आणि त्या व्यक्तीची जेन्ना वळख पडटली तेन्ना तपासाक नेट येतलो अशें पोलीस निरीक्षक लोकरे सांगता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।